सगळी तेंची धोरणां जी आसा आनी आमच्या पार्टीची धोरणां जी आहा ती एकूच आसा आनी त्या खातीर हांवें म्हटलें की सगळे तरेच्यो अनुकूलता ज्यो आसा आमच्या दोनी पक्षां मदीं ज्यो आसा. आतां काही इश्यूचेर समज वेगळेपण आसलें, वेगळें मत जर आसलें जाल्यार आमी एकत्र बसून तें उलोवन पयस करतले. एक हें आसा की आमची जी आज युती जाता तिजी बेज आदार म्हणजे परस्पर विश्वास आनी एकामेकाचेर आसलेलो आदर जो आसा. हें कित्याक म्हणटा हांव? कारण रावतांनी ही युती जी आसा ती कसली अट न घालता अनकंडिशनल युती करपाक ते तयार जाल्ले आसा आनी आमी तेंचें स्वागत केल्लें आसा. गोवा सुरक्षा मंच आनी गोवा प्रजा पार्टीची युती जाली अशें हांव जाहीर करतां. तत्वता युती जाल्ली आसा आनी युती जातलीच. येणाऱ्या 7-8 दिसांनी सगळ्यो गोश्टी तुमच्या समोर क्लियर जाता. गोवा सुरक्षा मंच हो व्हडल्या भावाची भुमिका करतलो आनी एपेक्स बॉडी उरतली गोवा सुरक्षा. सत्तेचें गणीत हें वेगळेंच आसता आनी त्यामुळे आमचो प्रवास करता आसतना समज काही गोश्टी अनुकूल घडल्यो एमजीच्या बाबतींत जाल्यार ताचो सुद्दां आमी स्विकार करपाची तयारी दवरल्या. मुख्यमंत्री पद जे आसा तें व्हडल्या भावापुरते वटेनूच आसतलें प्रश्नच ना. आमची संस्कृती हा व्हडल्या भावाक चड मान दिवपाचो. हांव जेन्ना स्थळ थारायिल्लें असं म्हणटा तेन्ना ते जाहीर करतना हे कार्यक्रम जातलो काय ना असो दुबाव म्हजे कडेन आसा. ताचें कारण कितें जाणा, आमी एक कार्यक्रम जेन्ना जाहीर करता म्हणजे जाहीर केले तेन्ना पयलो कार्यक्रम आमचो जावपाचो आशिल्लो आझाद मैदानाचेर. आझाद मैदानाचेर आमचो कार्यक्रम जातलो अशें जेन्ना थारलें न्ही तें आझाद मैदान कोणें म्हणलें कोणाकूच खबर ना. आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी भोंवतात कोणें केलें काय कितें जालें काय ना. प्रत्येक मनीस म्हणटा कॉर्पोरेशनाक सुद्दां खबर ना. तर ते म्हणटा कितें काय म्हणत जाल्यार कोणे तरी आमदारान ऑर्डर दिली आनी तें खणपाक लायलें. हें मुद्दम हांव तुमकां कित्याक सांगता, हें सरकार अशे अडथळे हाडटा. वेळ जरी आमकां जर एक जाग्यार जर कार्यक्रम करपाचो आसले आनी कितलेय जर अडथळे हाडले जाल्यार सुद्दां त्या जाग्यार कार्यक्रम करपाची तयारी सुद्दां आमी दवरतले. ते करचेच पडटलें आमकां.